ताची मेघाकारी काते पोनी कृपासो सौम्या समोर येता ताची कृत्य मोठी गाठून महिमा स्तुती भेटून ताका अर्गानिता ताची कृत्य मोठी गाठून महिमा स्तुती भेटून ताका अर्गानिता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा समोर आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोबे आसो. क्रिस्त ते मगच्या भाव भयणीनो पवित्र येवकरिस्त जावन आसा आमच्या क्रिस्ती जिणयेचे उगम आणि शेवट. आमी ह्या फांत्या परार ह्या देव टेंपलांत हांगा हजर आसा. पवित्र बलिदानांत वांटो घेवंक बलिदान भेटोवंक आनी ह्या बलिदाना मुखांतर आमकां दिसपडट्या जिवितांत गरज आसली कृपा त्राण बळ उत्तेजन मेळोवंक आमी देवा लागीं मागता. जेजून सांगलें तीं उतरां अपुरबायेचीं उतरां जो कोण म्हजें मांस खायना म्हजें रगत पियेना ताचे थंय ससनाचें जिवीत आसचें ना. पुनर्जीवनपणाचें फेस्त आमी आचरतले आनी ह्या तिसऱ्या हप्त्याच्या शनवारा आमी हांगासर जमल्या. आमचें पुनर्जीवनपण जाय तर जेजूची कूड आनी रगत आमी सेवंक जाय. जेजूची कूड आनी रगत आमी सारक्या रितीन भावार्थांत सेविना तर जेजू आमकां सांगता तुमकां पुनर्जीवनपण आसचें ना. निमाण्या दिसा हांव तुमकां उठोवचो ना. मोगाळ भाव भयणीनो ही चिंतना आमी आज आठोवया. आयच्या वांजेलांत जेजून सांगिल्लीं उतरां आयकोन जायते ताचे शिस आनी जुदेव ताका सांडून गेले. जेजूक बेजाराय भोगली पूण जेजून तांकां फाटीं आपोवंक ना. कित्याक तें सुतो उलयल्लो म्हजें मांस खेल्ल्या करीत म्हजें रगत पियेल्ल्या करीत तुमचें थंय ससनाचें जिवीत आसचें ना. ही चिंतना मतीन दवरून मोगाळ भाव भयणीनो आतां आमची पातकां आमी वळखून घेवया. देवा लागचें बोगसाणें मागया आनी ह्या पवित्र रितीन पावते बरी वांटो घेवंक आमकां आमी तयाराय करया. हांव पातकी सर देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सांगता मनान जोनान सरून वायट आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून बेगीन जावन संवकारांनी सगळ्या लोकांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर लागीं प्रार्थना मागता. सर पदिदार देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां आमकां मोगसून आनी आमकां ससनाच्या जिविताक पावोवंक. आमेन. सुमिया काकूत कर, सुमिया काकूत कर, ख्रिस्ता काकूत कर, ख्रिस्ता काकूत कर, सुमिया काकूत कर, सुमिया काकूत कर. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा तुजेर विश्वास दवरतले आमा सर्वांक पवित्र स्नानाचे जरीन तुवें नवी केल्याय. सर कोडेपणाचेर जैत व्हरोन तुज्या उदारपणाची कृपा विश्वासपणी आमी सांबाळूंक तूं आमकां तुज्या भुरग्यांक मैपसान राख. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो कोरो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान
जेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. धर्मदुतांची कृत्या पुस्तकांतलें वाचप. त्या वेळार आख्ख्या जुदेयांत, गलिलेयांत आनी समारियांत पवित्र सभेक शांती मेळिल्ली आनी देवाचे भिरांतीन ती बरोवन आसता पवित्र आत्म्याचे मजतीन ती वाडत आनी सडत वेताली. पेद्रू सगळ्यांनी वचून भावार्थ्यांची भेट करन आसता लिंडा शहरांत वस्ती करून आसलेल्या देवाच्या भक्तां सरशीं येवन पावलो. थंय येनेया नांवाचो आरेगार 8 वर्सां मांद्रेक लागल्लो तो ताका पळोवंक मेळ्ळो. पेद्रोन ताका म्हळें, येनेया, जेजू क्रिस्त तुका बरो करता. उठ आनी तुजें हांतुळणू सारकें कर. तक्षणच तो उठलो. लिंडांतल्या आनी शरोनांतल्या निवासियांनी ताका पळयतच ते सोमेस्त सोमयांतय परताले. जोप्पा शहरांत तबीता नांवाची एक भावार्थिनी आसली. आपली सगळी जिणी तिणें बऱ्या कामांनी आनी दयाळ करण्यांनी करसिल्ली. ह्याच वेळार ती पिडेन पडली आनी मोर्न गेली. तिचें मोडें न्हाणोवन माळयेच्या कुडांत दवरलें. लिंडा तावन जोप्पाक चड पयस नासलें. जोप्पांत आसलेल्या शिसांनी पेद्रू लिंडांत आसा म्हूण आयकून दया करन जाता तितले बेगी आमचेशी ये म्हणली एक मानावी दिवन 2 जाणांक धाडलें. पेद्रू धाडलेल्या बराबर उठा उटी आयलो. तो थंय येवन पावतच तांणी ताका माळयेच्या कुडाक आपोवन व्हेलो. सुमेस्त विधवी ताचे भोंवतणी वेडो घालन दोरकासान ती जिवंत आसतना आपणाक शिवून दिल्ले दगले आनी शेले ताका दाखोवन विळाप करूंक लागल्यो. पेद्रोन तांकां सकटांक भायर धाडली आनी दिंबयेर पडोवन मागलें. उपरांत तो त्या मोड्याशी घुंवोन म्हणालो, तबीता, उठ. तिणें आपले दोळे उक्ते केले. पेद्रोक पळोवन ती उठोवन बसली. तवळ पेद्रोन तिका हात दिवन उबी केली. उपरांत ताणें भावार्थ्यांक आनी विधवींक आपयली आनी ती जिवन जाल्ली तांकां दाखयली. ही खबर सगळ्या जोप्पांत गाजली आनी जायते जण सोम्याक सतमादूंक लागले. देवाचें उतार हें. देवाचें वदुपकार. श्लोक. सर्वेस्परान आमकां केल्ल्या बरेपणाक ताका कशें म्हूण आमी फारीक करूं. सर्वेस्परान आमकां केल्ल्या बरेपणाक ताका कशें म्हूण आमी फारीक करूं. कितें हांव पाटी दिवं सर्वेस्पराक. ताणें म्हाका केल्ल्या इतल्या बरेपणाक सोडवणेक अर्घ दिवची काल्स हांव उबारतलो आनी सर्वेस्पराचें नांव हांव वाखणतलो. श्लोक. सर्वेस्परान आमकां केल्ल्या बरेपणाक ताका कशें म्हूण आमी फारीक करूं. म्हज्यो आंगवण्यो हांव पाळटलो. सभे उजीर सगळे परचे समोर त्यो उसारतलो. सर्वेस्पराच्या दोळ्या मुखार ताच्या भक्तांचे मरण भोव स्वादीक. श्लोक. सर्वेस्परान आमकां केल्ल्या बरेपणाक ताका कशें म्हूण आमी फारीक करूं. सर्वेस्परा, हांव तुजो सेवाक, हांव तुजो साकर, तुजे रचनेचो साकरनेचो पूत. म्हज्यो सांकळी तुवें मोडून उडयल्याय. हांव तुका अर्गां बलिदान भेटयतलो आनी तुज्या नांवाची वडवीक घातलो. श्लोक. सर्वेस्परान आमकां केल्ल्या बरेपणाक ताका कशें म्हूण आमी फारीक करूं. तुजी उतरां सुमिया, आत्मो आनी जिवीत ससनीक जिवितात
दितात ती उतरां आसात तुजे लागीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. सांजोवां परमणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुकाय सम्या. खापर नांवाच्या सिनगोगांत जेजू शिकोवन आसतना जेजूच्या शिसां मदले सबार जण हें आयकून म्हणाले, हें उलोवणें विपरीत जालें. तें आयकूंक कोणाक जायत. ह्या विशांतच आपणाचे शीस गुणगुणोन आसात म्हूण जेजू समजलो आनी तांकां म्हणालो, हें आयकून तुमचो भावार्थ दंडोळ्ळो वे. तर मनशापूत पयलो आसले कडेन सोडून फाटीं वेताना पळयशात जाल्यार तुमी कितें म्हणशात. जीव दिवचो प्रेरक आत्म्यान मनीस खंयच्याय की उपकारना. हांव तुमचे लागीं उलयलां तीं उतरां आत्मीक जीव दिवची. तरी तुमचे मजें आसात थोडे सत्मानिनांत आसले. सत्मानिनांतले कोण आनी आपणाक विश्वासघातान पराधीन करतलो कोण म्हूण जेजू सुरवेर तावनूच जाणा आसलो. परत्यान तो म्हणालो, देखूनच हांवें तुमकां सांगिल्लें, बापान तें देणें दिल्लें करीत कोणूच म्हजे सरशीन येवंक शकना. हाचे उपरांत जेजूच्या शिसां भितरले सबार जण ताचो सांगात सांडून फाटीं परतले. तवळ 12 जाणांक जेजून म्हळें, तुमी वसोंक सोदतात. सिमांव पेद्रून ताका जबाब दिली, सोम्या, आमी कोणा सरशीन वसों. तुजे लागीं आसात उतरां सासणीक जिविताची. तूंच देवाचो भाग्यवंत म्हूण आमी सतमानलां आनी आमकां खात्री आसा. देवाचें उतर हे. वखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्तातेय मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, म्हजें मांस केल्ल्या करीत आनी रगत पियेल्ल्या करीत तुमचे थंय सासणाचें जिवीत आसचें ना. म्हजें मांस खाता तो आनी म्हजें रगत पियेता तो ससनाक जियेतलो आनी निमाण्या दिसा ताका हांव पुनर्जिवंत उठयतलो म्हणटा जेजू. आनी हें आयकून थटकले ताचे शीस, हो कितें उलयता. आपणाचें मांस आनी रगत तो आमकां दिता, हें कशें जावचें. खंयच्या रितीची शिकवण ही ती तांकां समजोवंक कश्ट लागली. कित्याक ती समजोवंक कश्ट लागली मोगाळ भाव भयणीनो, मोइजेच्या नियमा प्रकार टेंपलांत मन जातीक बली दिता आसतना तांणी रगत वळोवंक सोडचें आशिल्लें आल्तारी बंतोनी. मनशाक कसलेंच हक्क नाशिल्लें रगत सेवूंक. मांस मात्र तांणी गेजय आशिल्लें आनी तें तांणी खावयेत आशिल्लें. पूण हांगासर जेजू मन जातीच्या रक्ता आनी मांसा विशीं उलयना, बगार आपणाचेंच मांस आनी आपणाचेंच रगत. ग्रीक भाशेंत 2 शब्द आसात, फॅगेन आनी ट्रोगाय. फॅगेन म्हूण सांगल्यार आमी सेवचें, ट्रोगायन म्हूण सांगल्यार ग्रासूचें. जेजू वांजेलांत कितें उपयोग करता, ट्रॅगेन उपयोग करता. आमचो दिसपडतो ग्रास. आमी चिंता एक वाग एका मन जातीक खाता आसतना तें खावचें म्हूण सांगना, एक वाग एका मन जातीक ग्रास दिता. आतां जेजू कितें सांगता आपल्या शिसांक, तुवें म्हजी कूड ग्रासूंक जाय, म्हजें मांस ग्रासूंक जाय, तोवळ मात्र तुजें थंय जिवीत आसतलें. हाचो अर्थ जर तर आमी समजलो मोगाळ भाव भयणीनो, आमच्या जिवितांत बदलवण जाता ती खंडीत. कित्याक ही बदलवण जाता? जेजू उलयता सांकेतीक रितीन न्हय,
जेजूक सांगीत आसलें ताचे शीस सोडून ताका गेले, जायते सोडून गेले. देव ताचे इश्ट आसले हें सगळें आयकून ताका सोडून गेले. त्या वेळार जेजू सांगता फाटीं येया, तुमी फाटीं येया. हांव सांकेतीक रितीन मात्र उलयतालो. हो सांकेतीक रीत, सांकेतीक शब्द म्हजे मांस आनी म्हजें रगत ना. जेजू तशें सांगना. जेजू परत परत सांगता, म्हजें मांस केल्ल्या करीत, म्हजें रगत पियेल्ल्या करीत तुमचें तें ससनाचें जिवीत आसचें ना. तुमकां हांव ससनाचें जिवीत दिवन पुनर्जीवनपणांत उठोवंक शकचो ना. तर मगळ भाव भयणीनो, जेजूचें मांस आनी रगत आमी हांगासर ह्या पवित्र मेजाचेर आचरसितांव. उंडो आसलें जेजूचें मांस जाता, कालचिंद आसलें तो वायन जेजूचें रगत जाता म्हणटा आसतना तें आमी सेवतांव आनी आमचें थंय ती बदलवण जाता आनी जावंकूच जाय. जायतो लोक आजकाल पवित्र सक्रामेंतांत जेजू आसा की ना म्हणलें फात येना. हेच फावटी अमेरिकांत एक लेखाचार तांणी काडिल्लें. लागीं 70.5% कातोलीक आज अमेरिकांत आनी कॅनडांत जेजू पवित्र कुंभारांत सक्रामेंतांत आसा म्हूण फात येना. हाका कारण कितें? उणो भावार्थ. जेजूच्या उतरांचेर आसलो तो उणो भावार्थ. आनी आज आमी आमकांच एक सवाल विचारूंक जाय, आमी कसो तो पवित्र कुंभार सेवता? फात येता की आमी तोच जेजू 2000 वर्सां आदीं आयिल्लो, कुर्सार तो मरण पावोन जीवन जाल्लो तोच जेजू ह्या कुंभारांत हातांत हांव घेता आसतना, म्हज्या जिबेर हांव घेता आसतना तोच जेजू म्हज्या जिवितांत येता गे. तोच जेजू गे तो. हें फात येतल्या तांच्या जिवितांत परिवर्तन जाताच. तर हें परिवर्तन जाय तर आमी कितें करीत मोगाळ भाव भयणीनो? 5 संगती तुमचे मुखार हांव दवरतां. पयल्या सुवातेर आमचो अखंड भावार्थ पवित्र येवकारिस्ताचेर. थंयच आसा जेजूचें मांस आनी रगत हांव सेवतां आनी म्हजे थंय बदलवण जातलीच म्हणलो तो भावार्थ म्हजे थंय घट आसूंक जाय. दुसरें, देवाच्या उतरांकाल हर एक दीस आमी बायबल वाचून जेजूची चड आनी चड वळख करून घेवची. केदळ आमची इश्टागात वाडटा मोगाळ भाव भयणीनो. आमी जर तर एका मनशा थंय सळावळ दवरता, त्या दळ ताला फोन करता, त्या दळ ताला ताचे थंय उलयता, त्या दळ आमची सळावळ सडटा आनी वाडटा आनी इश्टागत बरी जाता. तशेंच जेजू थंय आमची सळावळ आसूंक जाय तर पवित्र येवकारिस्त म्हजे थंय प्रभाव घालूंक जाय तर जेजूची वळख म्हाका आसूंक जाय. पवित्र पुस्तक वाचून हांवें ताचो नियाळ करून जेजूची चड आनी चड वळख म्हजे थंय आसा करूंक हांवें प्रयत्न करूंक जाय. तिसरें, जेजू बरी जियोंक आमी प्रयत्न करचें. मोवाळ्यान, दयाळ्यान, उदारपणान, सतान आनी नितीन जियेल्यार मात्र पवित्र युकरिस्ताचें बळ आमकां घटाय दिता. ती घटाय दिवन आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत मोवाळ्यान, दयाळ्यान, नितीन आनी सतान जियोंक आमकां आदार दिता. चवथें, अति गरजेचें, आमच्या जिवितांत हर एकल्या कश्ट आसात. म्हज्या जिवितांत कश्ट आसात, तुमच्या जिवितांत कश्ट आसात. आमी हर एक दीस जावंक पुरो मिसाक येता, कित्याक म्हजे कश्ट ते उणें जावंक जाय. कश्ट आमचे उणें जायचंय की जावंक नजो गी म्हूण तो देवूच जाणा. पूण आमचेच की आमी हर एका दिसा जेजूच्या पाशवांत, कश्टांत, दगदवण्यांत आनी मरणांत आमी पात्र घेवंक जाय. हो पात्र घेता आसतना आमची सळावळ जेजू थंय सडटा आनी वाडटा. निमाणें हर एका दिसा, हर एका घडये, हर एकच्या क्षणाचेर मोगाळ भाव भयणीनो, जेजूच्या जिवंतपणांत आमी संतोश पावोंक जाय. जेजू जर तर जिवन जायनातलो आमचें जिवीत व्यर्थ म्हणटा साम पावलो. आमचो भावार्थ व्यर्थ, आमी दिवचो प्रसंग व्यर्थ. जेजूच्या जिवंतपणाचेर जर तर आमी फात येता तो आमी संतोश हेरान थंय व्यक्त करूंक जाय. आमच्या कामांत, आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत, आमच्या संबंधांत हो संतोश हांवें व्यक्त करूंक जाय. तर मोगाळ भाव भयणीनो, आज जेजू आमकां विचारता एक सवाल, तुमी म्हाका सांडून वेताच गे. आमची जबाब जेजूक जावंक जाय सांत पेद्रूची ती जबाब. सोम्या आमी खंय वचों, तुजे थंय आसात उतरां सासाण जिविताची.
आमचे उपसिता बापा मन आमचे अर्पिता तुका धन आमचे भेटयता तुका कांगे ये बापा वाई मुंडो तुका भेटोसो आमच्या कसा वावरासो घे तू मोग आमच्या काळजासो कांगे ये बापा तन आमची उपसिता बापा मन आमचे अर्पिता तुका धन आमचे भेटयता तुका मोगाळ बाबन म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सर पदीदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात बलिदान आपल्या मनाकडे मेळमे आमच्या सर्वेस्पर आमच्या बापा तुज्या कुटुंबाचें बलिदान दयाळ्यान मानून घे तुवें आमकां फावो केल्या तीन देणी आमी होगडायना जावच्याक आनी ससनाच्या सुखाक आमी शाबीत पावच्याक आमकां तुज्या भुरग्यांक सदां राखून दवर हे आमी मागतां तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं तुमचे सवय आसूं आमची काळजां उबारुया आमी दिन सर्वेस्परात उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया वयश आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर काळी आमी तुका वाखणूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे महिमेची कीर्ती आनी वाखणणी वर्त्या दाबासान आमी करची कित्याक जेजू जालो आमच्या पास्कांची बली ससनाच्या जिवितान जल्मल्ली उजवाडाची भुरगीं ताणें आमकां केली आनी भावार्थांक उगडलीं दारां सर्गींची आम आपात्यांक ताच्या मरणांतली सोडवण फावो जाता आनी ताच्या पुनर्जिवनपणान सगळ्यांक नवें जिवीत उपजता देखून पास्कांच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गीचे सर दाळबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार पवित्र पवित्र दळबारांचो सर्वेस्पर तूं सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान उंसर्गीं तुका जय जय सर्वेस्पराच्या नांवी येता ताका जय उंसर्गीं तुका जय जय बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरून ससूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पूंची केस परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची खाल्स नवें आनी सासणीक खराराचें हें रगत पातकांचें बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे बसत आनी सुमेस्त मनशां बसत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात बावार तसो गोट परगटुया सुम्या जेजू तुझे मरण आमी समारंभता तुझे पुनर्जीवन आमी
तुझ्या येण्या सोम्या जेजू आमी अत्रेकता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवानपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिविताचो ओंडो आनी सोडणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेले आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्खे प्रतिमेचे विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगेवन बापा, पीटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो भरोसो धरून मेल्ल्या आनी त्या आमच्या भाव भयणीची काकूळ कर. तांकां आनी तुज्या इश्टगतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मोकामळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांव मरिये देवाचे माये सांगाती बागेवन धर्मता आनी सौर काळी तुका मानवले आनी त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्रात्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बापा सर वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक. आमेन. आमच्या सोडंदराची आज्ञा मनान दवरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणोया. आमचे बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी चुकलेल्या आमकां तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताणें पडून दिवं नाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवारण. सरस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गेचे भाग आनी आमच्या सुरंदरा जेजू क्रिस्ताची येणे आमी भरोशान अत्रेकतेल्यांक तुज्या उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. कित्याक राजवरकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या धर्मताक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुमची येता आनी रासवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवय आसूं. एकामेकाक आतां आमी जेजूची शांती दिवया. देवाची शिळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिळये संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्ल्यान ती सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर उंचे म्हाका फावना पूण जेवतरांच म्हाका भलायकी मेळटली. मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडी नाका. आमेन. काळजी अद्वैता मोगळ सौम्या जेजुराया ये तू मोजा काळजांत दानो
जेजू सौम्या संतोषाना स्वागत करता स्वादिक ईसा प्रीत मोगाच्या रावतू काळजांत मोच्या स्वागत स्वागत जेजू सौम्या संतोषाना स्वागत करता स्वादिक ईसा प्रीत मोगाच्या रावतू काळजांत मोच्या उंड्या रूपान तुकाच म्हाका दिता मोचे आत्मी कांतू जाता कृपेची बी तुला वयता मोजी जिणी नंदन करता स्वागत स्वागत जेजू सौम्या संतोषाना स्वागत करता स्वादिक ईसा प्रीत मोगाच्या रावतू काळजांत मोच्या प्रार्थुया. भोव मोगाळ बापा, दयाळायन तुवें आमची सोडवण केली, तर दयाळायन आमकां सदां सांबाळ. तुज्या पुताच्या कश्टा मरणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली, तशेंच ताच्या पुनर्जिवनपणाक लागून तुवें आमकां दिल्लो संतोश निरंतरी सांबाळ. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं. सरपोतेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. कार्मेल सायबिणीचे नवेन. हे भगवंती देवाचे माये, आमी तुका कार्मेल माय आनी राणी म्हूण वाखणटा. आपणाक चरण दासी म्हूण लेखिल्ल्या तुका देवान ताच्या एकल्याच पुताची आवय जावन विंचली. जेजून तुज्या पुतान सारून करतना आमची आवय जावन दिली. कार्मेल बुड्यार मठवशांनी तुका तांची आवय आनी शारोतीन म्हूण मानून घेतली. गरजे आकांता वेळार तांणी तुका कार्मेलाच्या फुलां स्वादीक दाखवलय. सर्गींच्या वैभवा दैवीक माये, कोण ना तुजे परी बळे माये, कतनातले अंकरी कार्मेलितांच्या आदारा पाव आमकां ये दर्या सुखरा म्हण परातलें आनी तूं तांकां पावलय. आतां तुका तुज्या भुरग्यांचो उजको आसा म्हणल्यार रडपाचें आनी तीर बरवशान तुजे सरशी आमी येता आनी आमच्यो सर्व गरजो तुजे मरिफात जेजू मुखार दवरता. उगदास कर ये बोध दयाळी अंपारी मरिये, तुझ्या आसरा उरलो, तुझो आदार मागलो, तुझी मदत सुचलो, कोण कुणी कुमोग मेळनासतना गेलो म्हूण कोणेंच आयकूंक ना. हे पातीने भेद काडून तुजे कडेन धांवन येता. हे अंकरी म्हजे माये तुजे कडेन येता. पातकी आनी खंदिश्ट तुजे मुखार रावता. मनीस जाल्ल्या देवपुताचे माये, म्हजी मागणी तिरस्कार करी नाका, पूण तुजे काकुळतीन म्हजे मागणें आयक आनी हांव मागतां तें म्हाका दी. आमेन. नमान बरे कृपे मुरले स्मृती ये संगता श्रेम विदर तू सदैव सदैवी फॉल तुझे गुसी चेंजेस हो. भगवंती मरिये देवाच्या माये, आमो प्रियंका तिमना दिकत आताने मशा कार्मेलाच्या सुंदर राणीये आमा नमान बरे कृपे मुरले स्मृती ये संगता श्रेम विदर तू सदैव सदैवी फॉल तुझे गुसी चेंजेस हो. भगवंती मरिये देवाच्या माये, आमो प्रियंका तिमना दिकत आताने मशा कार्मेलाच्या सुंदर राणीये नमान मरिये कृपे मुरले स्मृती ये संगता श्रेम विदर तू सदैव सदैवी फॉल तुझे गुसी चेंजेस हो. भगवंती मरिये देवाच्या माये, आमो प्रियंका तिमना दिकत आताने मशा मनच्या बळार. आमेन. कार्मेलाच्या सुंदर राणीये आमो सोनिना दिकत. हे भगवंती मरिये कार्मेल राणीये, आमच्या आवय जावन नासता तुवें आमच्या खातीर मागून धाडिल्ल्या स्वरूपकारांक अर्गां दिता.
वडापातीने तुझी बेंतीन घाल्या सर्वांक कष्टान वरांतली वायट विघ्नांतली तुवें राखल्याय देखून आनी आमच्या सर्व गरजांनी तूं आमकां एक आवय कशी आदार दिवंक आयल्याय देखून तुका आमी दिनवासता हे घडये आमी तुजे तसले मोगाचे सेवेचे आनी मागण्याचे जिवीत जियोवंक प्रयत्न करतल्या अशें आमी सदांच तुज्या पुताक विश्वासी रावून सर्गीच्या सुखाक फावूंक आमकां फावो कर म्हूण मागता तुज्या आनी तुज्या हाती आसलेल्या जेजू बाळकाचे कृपे वरवीं आमेन. वसनयात क्रिस्ताचे शांतेन आनी मोगान हांव तुमकां धाडटां. हालेलुया हालेलुया. देवाचें वदपकार हालेलुया हालेलुया. काळजाच्या गोंड्या म्हज्या नामान तुका भरभोशांच्या माय मोयण्याची धुलो प्राणी शेणां तुज्या लागता माई लाभाशी कर आमकां गणे मोराची पापाविने परतून आमी पडनाशे आमच्यासाठी जियेचे. मोघार पुत्रा सोवे अंगवार मर्याशी पाती मामका बगेन गुरतेची करवेन वर आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.